करमळे तिसवाडीच्या शेतकाऱ्यांनी बुधवारा दीस जिल्लो अधिकाऱ्याक मेळ्ळे. करमळे हांगा आशिल्ल्या धाडो खाजन कुळ संघटनेच्या विरोधात कागाळ केल्या. तशेंच समितीचो अध्यक्ष मानशेन नुस्तें मारपा खातीर उदक आडायता ते शेतांनी वता देखून ह्या लोकांक शेत करपा खातीर मेळना अशें शेतकार म्हणटात. मामलेदारान थंयसर नुस्तें मारप ना, तशेंच थंय बेकायदेशीर कसले वेव्हार चलतात ताचेर कारवाय करपा खातीर संबंदीत पुलिशेक आदेश दिल्लो, मात ताचेर कारवाय जायना. आमी आतां कलेक्टराक मेळोन येयल्या, कित्याक आमच्यो डिमांड आहा. आमचें हें काम जावपा जाय म्हणून. आमकां तो शेतां रोवपाक दिना आनी आमकां कमिटीची इतलीं वर्सां तो मानस मारता. आमकां हेका शेतकारांक एक पयसो पासून ताणें दिवना आनी इल्लिगल फिशींग करता. ताका ऑर्डर ना फिशींग करपाची, मामलेदाराचे पासून ताका ऑर्डर ना फिशींग करपाची, पूण तो रातचे पुलिसांक घेवन पंचांक घेवन तो फिशींग करता. तो चेअरमॅन आहलो पयलो, आतां तेणें बायलेक चेअरमॅनशीप दिल्या आनी तो बायल येयना तेजी थिंगा, पूण तो येता नाजाल्यार डिमेलो. आमकां शेत रोवपाक जाय आनी आमकां शेताचें आमकां खावपाक जाय. कलेक्टरान आमकां इन्शुरन्स दिला, ती आमकां जाता तितली हेल्प करतली आनी ताका फिशींग करपाची रायट ना म्हणून सांगलां. धाडो खाजन टेनंट असोसिएशनाचो मेंबर आसा, म्हाजो बापूय आसा, हांव हेर्स आहा तेजो. आनी आमी आमचो रायट्स मागोवंक फुडें सरलेले आहा. हे जे कमिटी म्हणून रावता नाजारेत डिमेलो, हो कितेंच एक्टिविटी शेतकारांक शेतां रोवंक दिना. आनी जो स्लूज गेटीची जे ऑक्शन जाता आनी त्या ऑक्शनाचो जो पयसो येता तो शेतकाऱ्यांक कितेंच दाखयना. अश्यो खुबश्यो गजाली तेज्यो आसा चुकीच्यो. आनी सॉयल कन्जर्वेशनान तांकां 60 दिसांचो पिरियड दिल्लो स्लूज गेट लावपाक, पूण तेणी आजून पर्यंत ती स्लूज गेट लावना. ते 60 दीस म्हटल्यार तेजे जवळ जवळ 100 दीस तरी जाले. तो गरीब गांव आसा आनी तेजेर त्या शेताचेर डिपेंड आसलो आनी 8 वर्सां जाली हेंच्यांनी शेतां रोवंक दिवना आनी फकत स्लूज गेटीची पावणी करप आनी पयसो खावप. तांकां ऑर्डर दिल्ली आसा की फक्त मानस हे करपाक आनी बांद काम करपाक. ते रातचे येवन फिशींग हे करता, नुस्तें मारता रातचे नायट टायम येवन. काम करपाक दिसाचें काम कर, रातचें काम करप न्हय. ते इनलिगल पुलीस प्रोटेक्शन घेता आनी हे मारता, नुस्तें मारता. ते फक्त बंद करपाचें, नुस्तें मारप कोणाक अलाउड ना थंय. धाडो खाजन कुळ संघटनेच्या कांय वांगड्यांक मरण आयिल्ल्यान तांच्या जाग्यार तांच्या वारसदारांची नेमणूक करपाचोय आदेश मामलेदारान दिला, मात आजून कितेंच जाल्लें ना. आमी कलेक्टराक मेळ्ळे. कलेक्टरान आमकां आमची नांवां हेचेर टेनन्सी लिस्टाचेर आमची नांवां घालची म्हणून आमी रिक्वेस्ट केले कलेक्टराक. आनी कलेक्टरान सांगलें की आमी तुमचे हेजेर विचार करता म्हणून सांगलां. Some farmers from Karambolem had met me and they have stated that the Dado Kazan Tenants Association Karambolem has certain issues. So issues relate to the maintenance of the safety barns, the election to the Tenants Association, and also the fishing activities that are happening there. So they have stated that the matter is already with the Mamlatdar. So I have assured to them that I will take a stock of the situation. I will first get the matter examined and whatever is to be done as per law, we will do it.